कित्याक काडलो पळयता ते बीजेपीचोच समटायम्स कितें जाता जेन्ना MLA काडटा तो एक काडटा आनी फोन करता पळय सेटिंग कर नाल्यार हांव परतो काडटलो तेंय जाता इफ तो मुद्दो तर काडलेलो ऑन द फ्लोर ऑफ असेंब्ली देर इज सॅंक्टिटी टू दॅट देन वाय गव्हर्नमेंट डीड नॉट एक्ट सो देर हॅज टू बी अ प्रिविलेज मोशन मूव्ड अगेन्स्ट हू डीड नॉट एक्ट आनी हे पळय 3 पळय सस्पेंड केल्या इट्स एन आय वॉश आता ती पळय पंचायताची एक्स डायरेक्टर सस्पेंड केल्या आय विल गिव्ह यू फॅक्ट्स गरीब लोकांची घरां मोडलेली वेन दे इज टू अपील डायरेक्टर ऑफ पंचायत नेवर इज टू केअर बट जेन्ना श्रीमंत लोकांची घरां मोडपाक येताली इलिगल जेन्ना मिनिस्टर फोन करतालो सेम डायरेक्टर इज टू गिव्ह अ स्टे शी हॅज इवन गिवन अ स्टे ऑन ऑर्डर्स पास्ड बाय द ऑनरेबल हायकोर्ट शी वॉज हॉल्ड अप बाय द हायकोर्ट हायकोर्टान तिका जजान आपोवन फुडें उबे केल्ली हाऊ डेअर you are bringing a stay on demolition order that we have passed. This is the thing. If High Courtachi either official could do that, she is not she's just one tip of the iceberg. असले खूपशे ऑफिशियल आसा एक्सायजान तुमकां खबर आसा जेन्ना स्मृती इराणीची केस जाल्ली देर वर नो एक्सायज लायसन्सीस आनी तो एक्सायज म्हाका दिसता इट्स मिस्टर गार्ड ताजेर प्रेशर हाडून ही हॅड टू फायनली टर्न द एंटायर थिंग सो हो सरकार फेल जाल्लो आसा आयज तर चीफ मिनिस्टराक मात तरी गिल्ट फिलींग आसा आनी कॉन्शियन्स तर आसा की इतले लोक मेले जाल्यार ही शूड रिजायन देर इज अ रिजन फॉर दॅट नॉट फॉर द हेक ऑफ सेइंग लॉ एंड ऑर्डर होम इज द होम मिनिस्टर एक्साइज इज अंडर हिम फायर डिपार्टमेंट इज अंडर हिम सो सगळे डिपार्टमेंटांनी जेन्ना फेल जाला आनी एक मुद्दो म्हणल्यार आमकां ती विज्युअल्स मेवल्या पळय देर इज अ लेडी अ फॉरेनर हू इज डान्सिंग परफॉर्मिंग दॅट शी हॅज बीन ब्रॉट शी हॅज बीन हायर्ड वर सँक्शन्स टेकन फॉर गिव्हिंग हर वर्क परमिट इन इंडिया हो मुद्दो येता देर आर RBI regulations which are there foreign regulations which are there for a foreigner to come and work here खूपशा नाईट क्लबांनी फॉरेनर्स आर वर्किंग डान्सिंग ते आपणाच्या पोटाक आयल्या वी डोंट हॅव प्रॉब्लेम बट हॅव द परमिशन बीन टेकन आनी लास्ट म्हणटा ते जेन्ना आतां बायना अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट जाल्लो तेन्नाय हांवें हो मुद्दो काडलेलो वेर इज द इंटेलिजन्स वेर इज द स्पेशल ब्रांच वेर आर द CIDs फक्त एक्टिव्हिस्टांचेरूच नदर धरपाक आनी जे खंयचे ओपोनंट पॉलिटिकल पार्टीचे कोण कितें करता तांचेर नदर धरपाक वर दे नॉट अवेअर दॅट ऑल दीस इलिगल थिंग वॉज हॅपनिंग इट इज कंटिन्युईंग इज इट हफ्ता सो it is sad but this is a big blot on the image of Goa as a tourist destination. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.